पीएफआयचे देशविरोधी कारवायां खातीर 5 वर्सां बंदी, टेरर फंडिंग ट्रेनिंग कट्टरवादाचो आरोप, इसिसाचे व्हिडिओ आयईडीचे सामान 2047 मेरेन इस्लामिक भारताचे साहित्य जप्त, पीएफआय कुटलायली। पीएफआयचेर बंदी घाल्या उपरांत दिल्ली मुंबईत कडक बंदोबस्त, आरएसएस फुडाऱ्यांक खासा सुरक्षा, केरळातल्या बीजेपी कचेऱ्यांकडेनूय सिक्युरिटी। प्रशासकीय कामकाज सुदारूंक शिस्तीचे आनीक एक फर्मान, कामांक ठरावीक मुजत, डिजिटल कम्युनिकेशनाक नेट, कागदाचो वापर उणो, आदेश मोडटल्यांचेर शिस्तभंग कारवाय। जपानाच्या जायका कडेन अपारंपारीक उर्जा आनी वीज खात्याक 1.5% जुरान 2000 कोटी घेवपाचो सुदिनाचो प्लान, फारीक करूंक 25 वर्सां सुदिनाची जायका बरोबर बसका। गोंयांत कन्नड भवन उबारूंक कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याची गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक चीट, भवनाक मागता 1 ते 2 एकर जमीन, कर्नाटकान मंगळुरा कोंकणी अकादमीक खंय 3 कोटी दिले। गोंयच्या गावांच्या नावांची हायवे बोर्डांचेर विटंबना, लायतल्यांक पडिल्ले ना, सरकाराची जाग मागना, विचारल्यार राजभास खातें म्हणटा पीडब्ल्यूडी खंय बरयतले। पत्रादेवी मोपा नव्या हायवेक कर्नल बेनीपाल सिंगाच्या नावाचो गोंय सरकाराचो प्रस्ताव, मुख्यमंत्र्यान हरियाणाच्या अंबालात वचून केलो शहीद बेनीपालाच्या घरकान्नीचो भोवमान। ह्यान फुडें नगराध्यक्षाची निवड सिक्रेट बॅलटानूच, सरकाराची हायकोर्टाक जाप, शीर गंटी विशीं वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या अधिकाराचेर मडगांवचो आदलो नगराध्यक्ष घनश्यामाचे याचिकेचो निकाल। लंपी व्हायरसाचेर दूधकारांचो अलर्ट, गोरवांक कामगारांच्या भरवशार सोडू नाकात, वेटरनरी दोतोर आनी दूधकारांचे सोयी प्रमाण गोरवांक वाशिनां दिवची, राया वाशिनांची शॉर्टेज, दूधकाराचो उलो। गोंयांत येता ते 6 ते 8 जानेर मजगती दिव्यांगा खातीर पर्पल फेस्टिवल, फिल्म स्क्रीनिंग, चर्चा, खेळ सर्ती, सांस्कृतिक कार्यावळी, समाज कल्याण मंत्र्यान सांगली उत्सवाची कार्यावळ। देशांत कोविडाच्यो नव्यो 3000 वयर केशी, एक्टिव्ह केशी 40,000 वयर, गोंयांत नव्यो 62 केशी, एक्टिव्ह केशी 253। भुरग्यांचो किडनॅपर म्हूण वास्को जमावन एकल्याक बडयलो, तो मानसीक रुग्ण, घालो IPSB, किडनॅपर गँगाची अफवा, साधुतावाद, अफवांक बळी पडूं नाकात, पुलिसांचो उलो। NIT गोवाचो 8वो पदवीदान सुवाळो 30 सप्टेंबराक, 209 भुरग्यांक भेटतले पदव्यो। IIT मुंबयचो संचालक प्राध्यापक सुभाषिश चौधरी मानाचो सोयरो, 31 डिसेंबर आदी नव्या कॅम्पसाचे उक्तावण। म्हापसा JMFC कोर्टान जमीन बळकावपाचे केशीत राजकुमार मैतीक 3रे केशीतूय दिलो जामीन, 50,000 रुपयांची श्युरिटी, तितल्याच मोलाचे बॉन्डाचेर मैती सुटलो। भारतातली पहिली हायब्रीड पीच गोंयांत फातोड्या ग्राउंडार, पीच करूंक हॉलंडांतल्यान टॅक्निकल टीम माकना घेवन गोंयांत, खेळा मंत्री म्हणटा फिफाचे डेडलायनी प्रमाण पीच 10 दिसांत तयार। शेखर वेळीपाचो खुनूस, ते नदरेन तपास करात, श्रीस्थळचो लोक पावलो काणकोण पुलिसे मेरेन, 5 दिसां फाटीं थंयचे न्हंयत मेळिल्ली शेखराची बॉडी। ड्रग्साचे केसीत क्रायम ब्रांचीन कांदोळे आनी कोंगुटे रेडी मारून दोगा थळाव्यांक उखल्ले, 3.5 लाख रुपयांचे एक्स्टेसी आनी MDMA ड्रग्स जप्त। $47 लाखांवयर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांक, 68 लाखांवयर पेन्शनरांक सरकाराची उत्सवी भेट, DA 4% वाडयलो, मंत्रिमंडळाचे बसकेत निर्णय, 1 जुलय सावन मेळटले अरियर्स। पीएफआयचेर बंदी घाल्या उपरांत गोंयांत प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स, वास्कोच्या 7 मुस्लीम फुडाऱ्यांक उपजिल्लोधिकाऱ्यान पुलिसां वरवीं ताब्यात घेवन बोवाळ करचे ना म्हूण बरोवन घेवन पर्सनल बॉन्डार सोडले।
मोदी सरकारान जाहीर केलो देशाचो नवो CDS. निवृत्त लेफ्टनंट जनरल अनिल चव्हाणाक दिली चीफ ऑफ डिफेन्स सर्व्हिसाची जबाबदारी.